येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. पुराय गोंयान दिवाळीची धूम. डीजेच्या गडगडान लासलो नरकासूर. उमेदीची परब आशिल्ल्या ह्या आनंद सुवाळ्यान घराघरान हाडलो खोशयेचो उजवाड. गोड खाणा बरोबरच गोड सदिसांचे चल्ला दिवप घेवप. पेट्रोल आणि डिझेला वयलो अबकारी कर केलो उणो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिवाळे कडेन दिली थाकाय. गोंयान पेट्रोल 11 रुपया 42 पैसे आणि डिझेल 16 रुपया 81 पैशांनी जाले सवाय. 8 तारखेमेरेन गोंयान पावसाची हजेरी. 4, 5 आणि 6 तारखेक गडगडा सयत घेतलो घालून. येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. समेस्तांक दिवाळीची परबी. आयज दिवाळी उजवाडाचो उत्सव, उमेदीची परब. अख्खें गोंय नव्या विचारांच्या आनी खोशयेच्या उजवाडान दिपकावला. वर्सभराचो शीण कुशीक सारून उमेदीच्या खिणांचो लोक आस्वाद घेवपाक लागल्यात. गोड खाणा बरोबरच गोड सदिसांचे दिवप घेवप चल्ला. अंदूची नरक चतुर्दशी पावसात चिप्प जाली. राती कडेन गोंयभर उमेदी तरणाट्यांनी नरकासूर नाचयले आनी फांतोडेर लासले. कांय कडेन पावसान हे उमेदीचेर विरजण घातलें, जाल्यार कांय नरकासुरांनी कुशीच्या शेडींनी वा हॉलांनी आलाशिरो मेळयलो. नव्या तंत्रज्ञानाचोय अंदू आविश्कार दिसलो. पळोवया वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो नरकासूर प्रतिमा आनी कांय कडले नरकासुराचे दहन आनी त्या उपरांत पणट्यो आनी आकाशदिव्यांतल्यान फाकिल्लो आशेचो सुख समाधानाचो उजवाड. कळंगूट भागांतल्या एक्सप्लॉयड बॉयजान जाल्यार धमालच केली. दिवाळेच्या निमतान आंगातले कळाशीचे वेवस्थीत दर्शन घडयलें. भेसवण सर्ती, आकाशकंदील सर्ती अश्यो विविध सर्ती घडोवन हाडल्यो, जांकां सर्तकांचो बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. रंगरंगयाळे आकाशकंदील आकर्शीत करतालेच, भुरग्यांनी सादर केल्लो अभिनयाचो आविश्कारय लोकांच्या मनार मोनीळ घालून गेलो. आदी पळोवया फॅन्सी ड्रेस सर्तींतलो कलाविश्कार. हॅलो फ्रेंड्स, माझे नाव डॉक्टर समीरा अलिंगे. हांव एक डेंटिस्ट म्हणजे दांतांचे दोतोर. माझे कडेन खूब तरेचे ट्रिटमेंट आसा, जशे की दांत क्लीन करप, फिलिंग करप आनी कोणाक दांत ना जाल्यार ताका असले डेंचर घालप. तीनों देवता चाहत कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और तुम अकेली अबला नारी मेरा क्या कर सकती हो? म्हणून हांव तुमकां हें सांगपाक येयला की मास्क घालपाचो ना, सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाचो ना आनी वॅक्सिनेटेड जावपाचें ना. हँडवॉश ना हँड सॅनिटायझर करपाचो ना. जर तुमी हे फॉलो केले म्हाका बरें दिसतलें आनी हांव खूश जातलो. सफलता कौन नहीं पाना चाहता, हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उनके कदम छूए. अब सफलता केवल उनके कदम छूती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ. Good evening to all. I am Mohandas Karamchand Gandhi. I am also known as the father of the nation. I am writer, lawyer, politician and socially forward from Porbandar in Gujarat. I fought for the freedom of our country. तुम्ही सगळे जाण म्हाका पळोवन अजाप जालीशे दिसता. कितें म्हणटा? हय, हांव डस्टबिनूच उलयता. तुमच्या घरान तशेंच शाळेनी, ऑफिसांनी, बागेन, बाजारान, रस्त्या कुशीक अशे खुबशे जाग्यांचेर आसता.
आणि हे कितें म्हाका कोण तुम्ही सगळ्यांनी नाका रातचो दवरलो घाणवास आयलो मागीर एका जबाबदार कोण तुम्हीच न्हय आमचो सभोवतालचो परिसर आणि आमचो देश नितळ दवरपा खातीर आमचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदीन स्वच्छ भारत अभियान सुरू केला पूण कांय लोक म्हजे कडेन लक्षच दिनात. आणि आता घालूया नदर बागा कळंगूटची सर्तीत हाडिल्ल्या एका परस एक आकर्षक देखण्या मन भुलोवण्या आणि सोबीत अशा आकाश दिव्यांचेर. नागेशकार कलाकुसर आणि कलाभिव्यक्ती खातीर फामाद आसूं तें नाटक फुगडी रांगोळी वा संगीत. नागेशकार सदांच फुडें. तांणी केल्लो नरकासूर तरी फाटीं कसो उरतलो. पळयात नागेशी यूथ क्लबाच्या नरकासुराच्यो करामती. आनी हे पणजी वाठारांतले देखावे. अंदू चडशे कडेन सर्ती जाल्यो नात. पावसाचो भंय आसलो आनी पावसान हजेरी लायली बी. भोवतेक सुवातांनी व्हडल्या आकारांचे नरकासूर पळोवपाक मेळ्ळे. नरकासुराच्यो प्रतिमा करप्यांनी आंगातली कळशी दाखोवन दिली. फातोडेर तो लासपाचो आसा हें खबर आसून लेगीत फकत नरकासुराच्यो करामती पळोवपा खातीर लोकांनी गर्दी केल्ली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, विल्यम रॉड्रिक्स, कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार आणि गोंयभरच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेट्रोल आनी डिझेला वयलो अबकारी कर उणो करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकांक दिवाळे कडेन मातशी थाकाय दिल्या. पेट्रोला वयलो अबकारी कर 5 रुपया जाल्यार डिझेला वयलो कर 10 रुपयांनी उणो केला. हो निर्णय जातकीर गोंय सरकारान लेगीत पेट्रोलाचेर 11 रुपया 42 पयशे आनी डिझेलाचेर 16 रुपया 81 पयशे देंवयल्यात. हालींच्या दिसांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचें मोल वाडत आशिल्ले. दरवाडीक लागून पेट्रोल तशेंच डिझेलाचे दर 100 रुपया वयर पाविल्ले. केंद्राच्या निर्णया उपरांत गोंय सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचेर अतिरिक्त 7 रुपया उणे केल्यात. केंद्र सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचेर अबकारी कर उणो करून लोकांक दिवाळेची भेट दिल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें, इंधन दरवाड नियंत्रणांत आयिल्ल्यान म्हारगाय नियंत्रणांत येतली आनी सर्वसामान्य लोकांक थाकाय मेळटली अशें ताचें म्हणणें. केंद्र सरकारान बुधवारा राती उसरा पेट्रोल आनी डिझेला वयलो अबकारी कर उणो केलो. केंद्रान पेट्रोलाचेर 5 जाल्यार डिझेलाचेर 10 रुपया उणे केल्यात. देखून कांय राज्यांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचें मोल कांय प्रमाणांत उणें जालां. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 110 रुपया 4 पैशां वयल्यान 103 रुपया 97 पयशांचेर आयला, जाल्यार डिझेल 98 रुपया 43 रुपया वयल्यान 83 रुपया 67 पयशांचेर आयला. मुंबय पेट्रोलाचें मोल 5 रुपयांनी उणें जाल्ल्यान आतां पेट्रोल 109 रुपया 88 पयशे आनी डिझेल 94 रुपया 14 पयशांचेर पावला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. वेस्टर्न बायपासाच्या विश्या बाणावली आनी सेरावलीच्या लोकांनी काचाबूल जावचें न्ही. वेस्टर्न बायपासाचें काम सद्याक बंद आसा, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान सांगलें. वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू जाता म्हूण कांय लोकांनी बोळ घातिल्लो. खरेपणी कंत्राटदारान सामान दवरपाक जागो तयार केला, पूण लोकांक दिसलें वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू केलां देखून ते खुबळिल्ले. चर्चिलान ताचेर उजवाड घातलो. बाणावलीच्या लोकांनी सेरावलीच्या लोकांनी मिसगाड जावपा नाका. थिंगा ती वेस्टर्न बायपास सद्या चालू जायना, सद्या बंद दवरला. त्या दिसाक जेन्ना जो रेगेलो आनी ते मंजुनाथ ते सगळे कॅप्टन सगळे वचून ते सगळे बंद केला. आतां तुमच्या आनी वचून मिनिस्टरा कडेन आमगेलो ही पावसकारा कडेन तसो ही कामोदा कडेन जावं तुगेलो हो आमगेलो सी पळय आहा गुप्ता कडेन विचारपाक जाता आनी प्रूफ करपाक जाता. आनी आतां पळय ती हालकीत जातले ते हांव ते कॅम्प ते थंय वस्तू बस्तू करपाक ते तितलेंच आनी कांय जावपा ना. कांय जावपा ना. आनी सद्या आतां वेस्टर्न बायपास बंद जाला, पूण एक स्ट्रेच जेन्ना तो हारेबंद असो रस्तो पळय थिंग वयलो पुरोवपाक थिंगा हाल्यां देखून ते कितें कुताय पळय ते कॅम्प करता, धाकटे कॅम्प ते सगळें सामान घालपाक तेंगे मनशान दवरपाक एक धाकटे कॅम्प करता. तेजे मुखार हाडूं न्हय. हांव आयकत ते प्रमाणे थिंगा आतां बिस्ती नाक्स जाल्ले जे पळय वेस्टेड मनीस आहाय, जे वेस्टेड पळय मनीस आहाय जे तांकां पॉलिटिक्स करपाक जाय हेजेर तो सद्या बंद दवरलो आहा. अनलेस आमगेली रिप्लाय मेळना ते पर्यंत तो वेस्टर्न बायपास चालू जावपाचो ना. पूण हाल्या पळय ती कितें करपाचें आहा, हाल्या पळय थिंगा त्या रस्त्याचेर कितें करपा आहा ते मात घायला. थिंगा हालीं कॅम्प करता ते कॅम्प थिंगा सायडीक तेंगेले सगल्यो वस्तू घालपाक आनी तेंगेले मानाय ते कोण पळय आहाय थिंगा रावपाक, इतलेंच आनी कांय ना. आनी थिंगा आतां आवाज केला रॉयलान आनी ते कोण तो हिंगाचो सेरावली तो आम आदमी बारा भोंवता पांच तेजें नांव पांच तो म्हाका येना तो तेमी आवाज केला आनी ती लोकां आपयताय थिंगसो पुरसांव काडया आनी थिंग करया म्हणून. कसो पुरसांव तें इलेक्शनाचें पुरसांव काडपाक गरज ना, लोकांक मागता, लोकांक भिवपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. रायबंदेर ते पणजे मजगतीच्या महामार्गाचो कांय भाग बुधवारा राती कडेन कोसळ्ळो. कसली वायट घडणूक वा अपघात जालो ना, मात बेरेस्तारा दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात केल्या. देखून ह्या महामार्गा वयली येरादारी कदंबा बायपासा वटेनच्यान डायवर्ट करची पडली.
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 7 तारखेक कांय मेजक्यात सुवातांनी गडगड घालत पावस कोसळटलो, जाल्यार 4, 5 आनी 6 तारखेक उटंगराचो पावस पडूं येता. तसो 8 तारखे मेरेन हांगा थंय पावस शिवरपाचो आसा. हे मजगती चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडल्या 24 वरांत गोंयच्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव तयार जावं येता. 8 नोव्हेंबर मेरेन फातोडच्या वेळार दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. प्रवास करप्यांक फातोडच्या ह्या दवाचो अणभव मेळूं येता. उत्तर महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दर्यादेगांचेर वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारो घुंवूं येता. ह्या काळात नुस्तें धरपाक खोल दर्यांत वचपी नुस्तें वेवसायिकांनी बोटी दर्यांत घालच्यो न्हय, हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.